थंय परवा एक्सिडेंट जालो. हें चड करून तुमी टुरिजम मिनिस्टर खंय धरपा जाय. टुरिजम तें चलयता आसतना हांव टुरिजम मिनिस्टर आसलो. हांव टुरिजम मिनिस्टर आसतना कितलो ट्युरिस्ट येतालो आनी कितें जातालें तें म्हाका खबर आहा आनी हाका बाय खबर आसतली. असं केन्ना जावना. आनी आमगे कितें आसता, आमी सिस्टमॅटीक आसलो. टुरिजम म्हणटा तें सिस्टमॅटीक. त्यो रातच्यो लेट करून रेप पार्टी करप तें रॉंग. तेका टायमींग आसता न्हू. पयलीं तेंपा कितें आसतालें, एक लॉ पास आसलें आमच्यान एक काजार दिवून आमी जातले काजार आमी सवा दिवताले सकाळचे. आज आमी काजार इकरां बंद कोताय, काजार तरी इकरां बंद कोताय. आनी ह्यो पार्टी 4 वर देखून चलयता जाल्यार रॉंग न्हू. दिसना तुका. एक काजार म्हणटा कितें आसता, ताचो एक मुसलमाना एक काजार कितें गेले जे बिर्याणी खायली, वीश केले भायर सरले. हिंदू मावले तशें आसता. पूण आमगेर कितें आसता, खेळली काय काजार म्हणटा कितें जाता तेका आमी दास आसता, मागीर बियर सगळे भाशेन सोरो बरो सगळो आमी काजार दुसरें दास आसता. हाके आमी पयलीं तेंपार आमकां जालें जाणा 7 काजार कमी जाल्यार सकाळ 6 आप जातालें तेन्ना. थंयसर नाचप चललें. पण मागीर कितें जालें, एक स्ट्रिक्टली ऑर्डर केली 12 1 कितें बंद म्हणून सावंड. आतां 1 सावंड बंद बरें आहा. पूण जेन्ना हें इतलें चलता आसतना पार्टी 4 वरां कितें करून चलता. हेजेरूय बॅन हाडपाक जाय. हेजेर सारकें बॅन जावपा जाय. आनी आतां हांवें आयकलां पयलीं जे पळय मुखेलमंत्री आहा गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंतान स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिल्या आनी डिमॉलिश केलां. चयलें हांवें डिमॉलिश जाय केलां. जे पळय हे लायसन्स नासतना पळय आहा ते क्लब सारकें बॅन करपा जाय. कित्याक 25 लोकांक जीव गेलो आतां इज नॉट इजी. आनी बोगोर म्हाका दिसता सगळें चड नॉर्थाकूच सगळें इतलें इलिगल आहा तें. टोटल इलिगल नॉर्थ मरे. आमी सावथा म्हाका दिसना इलिगल आहा. आनी सावथा इतपासून इलिगल जाल्यार बंद उडोवपा जाय. कित्याक हांवें 2 नांवां ऑलरेडी पुलिसीन दिलें. 2 नांवां हांव तुका आज हेजी प्रेसाक सांगना, पूण पुलीस खबर आहा. 2 नांवांचेर तुमी तेका सांगलां हिंगा जर तुमी बंद कोना टायमिंगाचेर जाल्यार हिंगा एशें मर्डर बरें जातलें आनी जातलें म्हणून. ओके या. आनी हांवें कोलवाचे पुलीस सांगलां की 2 नांव दिलें तेका हांवें 2 हेजे एस्टेब्लिशमेंटाचें. हे तरी तूं तरी टायमा बंद करना जाल्यार हिंगा मर्डर जातलें आनी जातलें पडून जातलें म्हणून.